स्तोत्र 91 वळी 1 ते 16. देवाच्या गोपांत ताच्या भक्ताक आसरो. जो मनीस भोव ओरत्या देवाक शरणा येता आनी सर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारेकाराच्या फासांतलो आनी मोरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो मेळटलो. रातचे दास्तीचो ओ दिसाचो सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक ओ दोनपारचो नास करतल्या ओरिश्टाक तूं भियोवचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडूं, तुज्या उजव्याक 10,000 शेवटून वचूं, तुजे सुरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. ताचें विस्वाशीपण तुका राखतलें आनी सांबाळतलें. तूं दोळे मात उगडशी जाल्यार नोश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता ती तुका दिसतली. सर्वेस्पर म्हजें शरण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव ओरत्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय, तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तंबू सरशें पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. फातराक तुजो पांय आदोळना जावंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. सोरपाचेर आनी फुरशांचेर तूं चलतलोय, शिवांक आनी नागाक तूं मोस्तितलोय. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड करतलों. लांब आवक दिवन ताका धादोशी करतलों. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलों.